गोंयांत भारतीय जनता पार्टीचें संयुक्त सरकार तिसरे खेपे सत्तेर पावलां। अजून मेरेन पुराय भारतीय पक्षाचें सरकार अशें गोंयांत येवंक ना। तिनूय सरकारां ही संयुक्त सरकारां। 2012 वर्सा भारतीय जनता पार्टीक 21 जागे मेळ्ळे, अशें सादें भोवमत। पूण तरी पूण तें पुरायेन भाजपाचें सरकार जालें ना। ताजें कारण 21 म्हणटा तें सामकें धडेवेलो आंकडो। आनी दुसरें, वेंचणुके पयलीं तांची मोगो पक्षा कडेन युती आशिल्ली, देखून तें सरकार युतीचें सरकार जालें। मागीर 2017 भाजपाचे जागे 21 वेल्यान 13चेर देंवले आनी 13चेर देंवतकच मागीर ताका मध्यानरातीर दुसरे पक्षांक बरोबर घेवन संयुक्त सरकार करचें पडलें। त्या वेळार काँग्रेस घाळ रावन चूक जाली आनी त्या चुकीचो लाभ भारतीय जनता पार्टीन घेतलो। हे खेपे म्हणजे 2022 वर्सा भाजपाक जे फाटले 13 जागे आशिल्ले ते आज 20 मेळ्ळ्यात। तरी भोवमत ना, सादें भोवमत पसून ना, हें सारकें अर्द। आतां हेरांचो पालव घेवन संयुक्त सरकार केलां आनी हेरांचो पालव घेवन अशी संयुक्त सरकारां करप, कॉलिशन गव्हर्मेंट करप, हें कायदेशीर, हें लोकशायेच्या पद्दतीन बसता। पूण हो जो बदल घडलो, 2017 वर्सा 13 जागे आनी 2022 वर्सा 20 जागे जाले, ताजो कांय जाण असो अर्थ लायतात की कोणें तरी चमत्कार केलो, कोणें तरी पराक्रम केलो, भारतीय जनता पार्टीचें बळ वाडलें, सरकार खूब बरे रितीन चल्लें फाटले 5 वर्सांनी, सरकार लोकप्रिय आशिल्लें, देखून लोकांनी कौल दिला तेंच सरकार परत येवपाक। अशें निश्कर्श काडप हाजे सारकें दुसरें पिशेपण ना। आनी हे निश्कर्श कोण काडटा? जे आंकड्यांचो अभ्यास करनात, जी ग्रावंड रियलिटी पळयनात आनी दिल्लींत बसून टीव्ही चॅनलाचेर किंवा गोंयांतय वर्तमानपत्रांनी किंवा हेर तरांनी अभ्यास करनासतना अशे तरेचे निश्कर्श काडटात, अशे तरेची कॉन्क्लुजन्स काडटात। खरी गजाल कितें? वेंचणुके पयलीं खरी गजाल अशी की लोक भाजपाच्या त्या संयुक्त सरकाराक उपगल्लो, विटिल्लो, आनी हाजीं कारणां कितलींशींच आशिल्लीं। सरकार पक्षान जे तरेचें राजकारण केलें, पक्षांतरांक जे तरेन प्रोत्साहन दिलें, पक्षांतर करून जे अपात्र जाल्ले, डिस्क्वॉलिफायड जाल्ले, तांकां घेवन कशें सरकार चलयलें, हें एक कारण। दुसरें कारण, सरकारचो राजकारभार हो बाबत जालो। सरकारान कितल्योश्योच चुको केल्यो आनी निर्णय घेतिल्ले फाटीं घेवचे पडले। भुमिपुत्र बिला सारक्या बिलाक लागून सरकाराचें हांशें जालें आनीक हाका लागून भाजपाची परिस्थिती वेंचणुकेक गेल तेन्ना खूब वायट आशिल्ली। आतां खंयचोच पक्ष आपली परिस्थिती वायट आसा म्हणून सांगना। आपूण बळिश्ट आसा आनी आपूण जिखतलो अशीच भुमिका घेवन फुडें सरता, तेंच भारतीय जनता पार्टीन केलें। पूण ही परिस्थिती वायट आशिल्ली आनी भाजपाचें पोजिशन घट नाशिल्लें, हें वेंचणुकेच्या निकालांत रिफ्लेक्ट जाल्लें आसा। म्हणटकीर ती गवाय तें कोणाचें ना म्हणूंक जायना। आनी हें जें रिफ्लेक्ट जाल्लें आसा तें अशें की 2 उपमुख्यमंत्र्यां सयत 5 मंत्री पडले। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांची मार्जीन फकत
672 मतांचेर पावली. आनीक एक मंत्री निलेश काब्राल मार्जीन खूब देंवली. तिसरे मंत्री गोविंद गावडे फकत 213ची मार्जीन घेवन वेंचून आयले. आतां लोकप्रिय सरकार जर आसत जाल्यार ताजो मुख्यमंत्री लोकप्रिय आसता, खरें म्हळ्यार ताकाच ताचें चडशें श्रेय मेळटा. अशे वेळार ताची मार्जीन कितलीश्या हजारांनी वाडूंक जाय, पूण हांगा ती 1000 पसून ना, फकत 672 आसा. 213 मतांनी जो मंत्री वेंचून येता ताची लोकप्रियता कितलीशी म्हणपाची. इतल्यान प्रश्न सोंपूंक ना. बाबूश मोसेरात गोंयचो बाहुबली, ह्या बाहुबलीची मार्जीन फकत 716 मतां आसा. जी कांय हजारांनी आसताली हाजे पयलीं ती फक्त 716 जाल्या. हाजे वयल्यानूय त्या सरकाराची लोकप्रियता कळून येता. आनीक एक मुद्दो आसा तो लोकांच्या मतांचो आंकडो. कितली मतां मेळ्ळी भारतीय जनता पार्टीक? 33.3 33.3 म्हळ्यार सारको तिसरो वांटो, शेंकड्याचो तिसरो वांटो. म्हणटच 2/3 2/3 ह्या भाजपाक विरोध करपी लोक आसात. म्हणटच हें सरकार भोवमताच्या लोकांचें न्हय, हें सरकार लोकां मदल्या संख्येचे नदरेन, आंकड्याचे नदरेन मायनॉरिटीचें. लोकप्रिय सरकार अशें जायना. जाका दुसरे खेपे चान्स दितात त्या सरकाराची मतांची टक्केवारी ही वाडूंक जाय. हांगा 1% पसून वाडूंक ना. आनी फकत तिसरो वांटो मतां भारतीय जनता पार्टीन घेतिल्लीं आसात. हें सगळें दाखोवन दिता की भारतीय जनता पार्टी जेन्ना मतदानाक गेली तेन्ना तिजी परिस्थिती अशी नाशिल्ली. तांणी आंकडो कितलोय सांगूं, 21 म्हणूं, 22 म्हणूं, 24 म्हणूं, कितेंय म्हणूं, पूण तो आंकडो देंवतलो हाची तांकांय जाणविकाय आशिल्ली. नाजाल्यार म्हाका सांगात, म्हाका जर 24 मेळटले म्हणून खात्री आसा जाल्यार मतदान जातकच हांव ह्या पक्षाक त्या पक्षाक कॉन्टॅक्ट कित्याक करूंक लागता? हांव ह्या पक्षाक लागीं रावता, त्या पक्षाक लागीं रावता, फाल्यां तांची मदत लागतली अशें धरता. हें केन्ना करता मनीस? जेन्ना ताका भोवमत मेळपाची खात्री नासता तेन्ना. आनी तें भाजपान केलें. म्हणजे निकाल जाहीर जावचे पयलींच तांकां कळिल्लें की तांकां भोवमत मेळपाचें ना म्हणून. पूण म्हाका दिसता 13चे 20 जायत हें तांच्या सपनांत पसून नाशिल्लें. हो चमत्कार कसो घडलो हें समजून घेवपा सारकें आसा. हेंच आमचे कांय लोक समजून घेनात. भारतीय जनता पार्टीचें बळ वाडलें तर मागीर 33.3 इतलींच मतां कित्याक? ती मतां वाडूंक जाय आशिल्लीं न्ही. राजकारबार बरो जालो म्हणून लोक लोकप्रिय आनी लोक खुशाल आशिल्ले जाल्यार एक वटेन फक्त भारतीय जनता पार्टी आनी दुसरे वटेन ताका विरोध करपी 7 पक्ष आनी कितलेशे अपक्ष उमेदवार कित्याक? भारतीय जनता पार्टी बरोबर एकूय दुसरो पक्ष नाशिल्लो. सगळे ताजे विरोधी. आनी ताकाच लागून हो चमत्कार घडला. हो कोणें घडोवंक ना. हो घडला राजकी पिशेपणाक लागून. हांवें हाजे पयलीं लोकशाय ह्या नांवाच्या एपिसोडांत म्हणिल्लें की जंय 2 वा 3च पक्ष आसतात थंय लोकशाय बरी चलता. आनी अमेरिका, युनायटेड किंगडम हांच्यो देखी दिल्ल्यो. आनी थंय जें सरकार वेंचून येता तें चडशें बहुसंख्य लोकांचें आसता आंकड्याच्या नदरेन. पूण जेन्ना खूब पक्ष आनी खूब अपक्ष उमेदवार उबे रावतात तेन्ना सरकार पक्षाचे विरुद्ध आसात ती मतां वांटून वतात आनी ताजो फायदो सरकार पक्षाक मेळटा.
तेंच हांगा घडलां. कांय जाण अदमास करताले की हे खेपे भारतीय जनता पार्टीच्या जाग्यांची संख्या आंकडो 13 मेल्यान सकयल येतलो म्हणून. म्हाका तें खरें दिसता. 13 मेल्यान तो आंकडो 10-11 इतल्याचेर येवपाचो. पूण उरिल्ले जे 10 जागे आसात ते भारतीय जनता पार्टीन जोडूंक नात. आपले कर्तृत्वान ते जोडूंक नात. ते विरोधी पक्षांनी तांकां दान केल्यात म्हणून 13चे 20चेर पावल्यात. आतां दान कशें केल्यात? पयलो मतदारसंघ घेवया पर्ये. पर्ये हो केन्नाच भाजपाचो मतदारसंघ न्हय. प्रतापसिंग रावजी राणे सातत्यान थंय वेचून आयले. पूण हे खेपे कितें घडलें? हे खेपे रावता रावना करून म्हयने काडले. आनी इतलेंच न्ही, देवळांत वचून एक फावटी नाल्ल बसून दवरलो प्रचाराक सुरवात करतात म्हणून. पूण परत फाटीं सरले आनी निमाणे कडेन काँग्रेसचो उमेदवार नासतलो अशें जावं नये म्हणून एक कोण मनशाक केवळ उबो केलो. परिणाम ताका सुमार 1,500 मतां पडलीं. प्रतापसिंग रावजी राणे हांची इतलींच मतां. त्या मनशाक फकत सुमार 1,500 मतां पडलीं आनी 17,000 चे वयर मतां देविया राणेक पडलीं. देविया राणेचे राजकीय कर्तृत्व कितें आसा? कुस्कूट भर तरी आसा? देविया राणेची समाज सेवा कुस्कूट भर तरी आसा? ना. आनी पूण हें घडलें कशें? घडलें इतल्याच खातीर की प्रतापसिंग रावजी राणे कुशीन सरले. नांवा खातीर थंय एक उमेदवार उबो केलो आनी सगळीं मतदारसंघांतलीं मतां देविया राणे कडेन पावयलीं. हें घातमारेपण. म्हणजे हांगा काँग्रेस पक्षाचो घात जालो. पूण ताजो परिणाम हो मतदारसंघ प्रतापसिंग रावजी राणे हांणी भाजपाक दान केलो. भाजपान सपनांत तरी येवजिल्लें अशें घडटलें म्हणून पयलीं ना. हो दान केलो. मागीर हाजे भायर आनीकय मतदारसंघ आसात जंय भाजपाक उमेदवार दान केला, जैत दान केला. कांय मतदारसंघ बेगीन पळोवया. पयलो हांव घेतां ताळगांव. ताळगांवां जेनिफर मोसेरात 10,157 मतां पडल्यात. काँग्रेसीक थंय ताजे फाटोफाट आसा ती काँग्रेस 8,126 मतां पडल्यात. अंतर कितलें? 1,647. 1,500चे परस वयर. आम आदमी पार्टीन कितलीं मतां घेतल्यात? 2,607. ही मतां भाजपाची न्हय. ही मतां भाजपा विरोधी. आम आदमी पार्टी भाजपाची आशिल्ली जाल्यार भाजपा बरोबर वतली आशिल्ली. ती विरोधी पक्ष म्हणून उबो राविल्ली आनी तिणें मतां घेतली 2,607. आनीक जेनिफर मोसेराताची मार्जीन 1,647. म्हणटकीर कल्पना करात की ही मतां अशीं फुटून वचूंक नाशिल्लीं आपाक आनी ती दुसऱ्या नंबराचेर आशिल्ल्या काँग्रेसीक मेळिल्लीं. जेनिफर मोसेरात येवची नाशिल्ली. म्हणटकच हो जागो दान केला भाजपाक. दुसरो म्हापशें. म्हापशें जोशुआ डिसोजाक पडल्यात मतां 10,195. आनी ताजे फाटोफाट आसा काँग्रेस पक्ष. ताका पडल्यात 8,548. अंतर कितलें? 1,500 प्लस. आपाक पडल्यात 1,511 आनी तृणमूल काँग्रेसीक पडल्यात 1,366. मेळून 1,800चे वयर. आनी ही दोनूय मतां विरोधी पक्षांतलीं.
ही विरोधी पक्षांतली मतां जर काँग्रेसी बरोबर आयिल्लीं जाल्यार जोशुआ डिसोजा पडटा. म्हणटकच तात्पर्य कितें हाजें की मतां फुटून गेल्यात. 7 पक्ष विरोधी मतां जी सुमार 66.7% अशें धरया आमी, किंवा धरया 83% मतदान जालें आनी 83% जर विचार केलो जाल्यार 50% मतां विरोधकांची. भाजपाचें फक्त 33.3. तिसरो मतदारसंघ घेवया प्रियोळ. प्रियोळांत गोविंद गावडे हांकां पडल्यात 11,019. ताजे फाटोफाट मगो आसा. हांगा ताजे फाटोफाट पक्ष आसा तो महाराष्ट्रवादी गोमंतक. ताका पडल्यान 10,806. मार्जीन फक्त 213. आनी ह्याच मतदारसंघात रेव्होल्युशनरी गोवन्स हे नवे पार्टीक पडल्यात 2,517. ही विरोधी मतां किंवा हातूंतली अर्द पसून जर महाराष्ट्रवादी गोमंतका वटेन आयिल्लीं तर गोविंद गावडे पडटा. म्हणटकच होय जागो भाजपाक दान केल्लो. सांखळे मुख्यमंत्री जो पॉप्युलॅरिटीच्या नाड्यार खूब मोठी मार्जीन घेतलो अशें सांगताले तशें घडूंक ना. सावंत तांकां मतां पडल्यात 11,561. ताजे फाटोफाट काँग्रेस आसा आनी काँग्रेसीक मतां पडल्यात 11,175. आनी सावंतांची मार्जीन फकत 386. कोणाय संवसारांत आयकलां की एक पॉप्युलर मुख्यमंत्र्याची मार्जीन फक्त 386 आसता म्हणून. तर ही 386 कित्याक जाली हें म्हत्वाचें. ह्या मतदारसंघात रेव्होल्युशनरी गोवन्साक 708 मतां पडल्यात. म्हणजे ह्या मार्जिनी परस चड. ती 708 मतां जर काँग्रेसी वटेन पडिल्लीं जाल्यार प्रमोद सावंत निवडून येवंक शकनाशिल्ले. नावेलीची खबर घेवया, जंय उल्हास तुयेंकार निवडून आयला. आतां नावेली हो मतदारसंघ केन्नाच भाजपाचो न्हय. हें फ्लूक. कॅरम खेळटा आसतना केन्ना केन्नाय एक गोल तूं घालपाक वता आनी फट्ट करून क्विनीक लागता आनी क्विनय बी भितर वता. असो एक फ्लूक. तसले कितलेशे फ्लूक्स ह्या वेंचणुकेंत घडल्यात. उल्हास तुयेंकाराक मतां पडल्यात 5,168. आनी ताजे फाटोफाट आसा काँग्रेस पक्ष. काँग्रेस पक्षाक पडल्यात 3,866. अंतर कितलें? फकत 430. उल्हास तुयेंकार वेंचून आयला तो फक्त 430 मतांची मार्जीन घेवन. आतां ह्या मतदारसंघात परिस्थिती पळयात. तृणमूल काँग्रेसीक पडल्यात 4,738. त्या भायर आपाची मतां आसात आनीक रेव्होल्युशनरी गोवन्साची मतां आसात. म्हणटकच ती जर मतां सगळीं विरोधी पक्षाची एकठांय उरिल्लीं जाल्यार तुयेंकाराक खंय चान्स आशिल्लो. ती 4,000, 5,000 आनी 3,000 मेळून 8,000 वयर पावतले आशिल्ले आनी ताणें घेतल्यात केवळ 5,168. म्हणटकच होय जागो भाजपाक दान केल्लो. निलेश काब्राल मंत्री आशिल्लो. ताका पडली मतां 9,973. ताजे फाटोफाट काँग्रेसचो उमेदवार ताका पडली 9,301. अंतर कितलें? फकत 672. पॉप्युलर मंत्र्याची मार्जीन ही फकत 672 मतांची. जाल्यार घडलें कितें? आप आशिल्लो थंय, रेव्होल्युशनरी गोवन्सय आशिल्लो. आपाक पडली 830. ह्या मार्जिनी परस चड. म्हणटकच ती मतां जर हेवटेन काँग्रेस पक्षाच्या मतांक जोडलीं जाल्यार निलेश काब्राल पडटालो. म्हणटकीर ह्यो सगळ्यो मार्जिनी देगेवेल्यो आसात. आनी जर विरोधी मतां एकठांय जाल्लीं जाल्यार हे पडटाले. मॉविन गुदिन खूब बोवाळ घालपी मंत्री आनी आमदार. मतां 7,594. थंय फाटोफाट काँग्रेस आसा आनी काँग्रेसीक मतां पडल्यात 6,024.
अंतर कितलें 1570, 1500 प्लस. ह्या मतदारसंघात आप आसा आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्सूय आसा. आपाक मतां पडल्यांत कितली 2533 आनी ही मार्जीन 1570, म्हणजे 1000 परस चड. मार्जिनीच्या 1000 परस चड. त्या शिवाय रेव्होल्युशनरी गोवन्साची मतां आसात. म्हणटा ती जर एकठांय केली परत माविन गुदीन पडटालो. हाजे भायर आनीक 2 मतदारसंघ आसात, फोंडे आनी मयें. मयां भाजपाचो उमेदवार प्रेमेंद्र शेट वेंचून आयलो. ताका मतां कितली पडल्यांत 7636. ताजे फाटोफाट कोण आसा गोवा फॉरवर्ड. ताका मतां पडल्यांत 4613. आनी ह्याच मतदारसंघात आप आसा, रेव्होल्युशनरी गोवन्स आसा आनी त्या दोगांचीय मतां एकठांय करीत जाल्यार ती 3, 2, 5, 6000 पावता. म्हणजे ही विरोधी पक्षांची मतां. ही मतां जर एकठांय जाल्लीं जाल्यार मयांत प्रेमेंद्र शेट कसोच निवडून येवंक शकनाशिल्लो. म्हणजे होय बी एक जागो दान केल्लो. आतां पळोवया फोंडेची खबर. ती तर अजापाचीच. थंय भाजपाचे उमेदवार आशिल्ले रवी नायक, आदले मुख्यमंत्री, काल पयर पसून काँग्रेसींत आशिल्ले, निमाणे वेळार भाजपांत गेले. तांकां मतां पडल्यांत 7514. आनी तांच्या फाटोफाट आसा तो महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचो उमेदवार डॉक्टर केतन भाटीकार. तांकां मतां पडल्यांत 7437. फकत 77 मतांची मार्जीन. फकत 77. म्हणजे रवी नायक जो मुख्यमंत्री जावन आयला, मंत्री जावन आयला, इतलीं वर्सां विधानसभेंत आसा, ताका जैत मेळ्ळां तें फकत 77 मतांच्या मार्जिनीन. आतां ह्या मतदारसंघांतली परिस्थिती पळयात. काँग्रेस उमेदवाराक मेळ्ळ्यांत 6839. रेव्होल्युशनरी गोवन्साक मेळ्ळ्यांत 1770 आनी सुरेश तिळवे आम आदमी पक्षाचे 620. म्हणटकच 1720 आनीक 6839 हें जर गणीत करीत तर विरोधी मतां 6000 वयर पावता. रवी नायकाची जी मार्जीन आसा ताजे परस 6000 वयर मतां विरोधी पक्षा कडेन आसात. म्हणटकच ही निवडणूक वो लोकांचो कौल कसो म्हणपाचो, हे फ्लूक. आनी अशे तरेन हे सुमार 10 जागे हे भारतीय जनता पार्टीक दान म्हणून मेळ्ळ्यात. ते ताणें जोडूंक नात. आनी हें सगळें घडपाचें कारण एकूच. कोणेंय चमत्कार करूं ना, कोणेंय पराक्रम करूंक ना, कोणाचें बळ वाडूंक ना, कोणेंय आपली तकली चलोवन आनी कितें वेगळें केलां अशें घडोवंक ना. घडलां तें सामकें सादें. एका वटेन एक पक्ष आनी ताजे विरोधांत 7 पक्ष आनी अपक्ष. म्हणटकच विरोधी मतां दुप्पट पसून आसल्यार ती 7 जाणां मदीं जर वांटून गेलीं जाल्यार थोड्या मतांचो कोण आसतो येता. अल्पसंख्य मतदारांचें प्रतिनिधित्व करपी मनीस वेंचून येता आनी ते हांगा ह्या वेंचणुकेंत घडलां. आनी हें घडप वायट. कारण जे सरकार सत्तेर येता ते लोकशायेंत भोवसंख्य मतदारांचें जेन्ना आसता आंकड्याच्या नदरेन, तेन्ना लोकशाय बरी चलता अशें म्हणूं येता. जेन्ना सरकार खूब थोड्यांचें आसता कित्याक उरिल्लीं सगळीं मतां वांटून गेल्यांत म्हणून, तेन्ना तें सरकार थोड्याच लोकांचें आसता आनी ती थोड्याच लोकांची दादागिरी चड लोकांचेर जाता. लोकशाय म्हज्या एपिसोडांत हांवें भंय व्यक्त केल्लें तें हेंच
की अशें जेन्ना घडटा तेन्ना ती लोकशाय पिशी जाता, लोकशाय शाणी जायना. आतां कोणूय म्हणटलो की हय 7 पक्षांनी लढयली भाजपाचे विरुद्ध, ताणें कितें कायदो मोडलो, तांकांय अधिकार आसा. अपक्ष उबे रावले, ताणें कायदो मोडलो ना, तांकांय अधिकार आसा. सगळ्यांक स्वातंत्र्यानी अधिकार आसा इलेक्शनाक भाग घेवपाचो. पूण राजकी शाणेपण ना. तुवें भाग कित्या खातीर घेतलो अशें धरया की ह्या 6 पक्षांची मोख आशिल्ली कशेय रितीन काँग्रेस सत्तेर पावची न्हय जाल्यार ते जिखले. पूण ह्या 7 पक्षांची जर मोख आशिल्ली सत्तेंत बदल करचो म्हणून जाल्यार ते हरले. सत्तेंत बदल जालो ना. हाचें कारण तुमीच आपले भितर मतांची वांटणी केली. आतां हें राजकी शाणेपण जो पर्यंत गोंयच्या राजकारणांत येवचें ना तो मेरेन गोंयचें राजकारण सुदारचें ना. आनी जो मेरेन गोंयचें राजकारण सुदारचें ना ते मेरेन गोंयचें राजकारबार सुदारचो ना, गोंयचें बरें जावंक पावचें ना. हो ब्रह्मास्त्राचो एपिसोड हांगा सोंपता. दर सोमाराक 8:30 वरांचेर ही कार्यावळ प्रुडंट मिडियाचेर पळोवंक मेळटा. तुमच्यो कितेंय सुचोवण्यो प्रतिक्रिया आसात जाल्यार अवश्य कळोवच्यो. नमस्कार.